प्रोफेशनल डिग्री कोर्सा खातीर गोंयची वट्ट 5200 भुरगीं अंदू GCET परीक्षेक बसल्यात। अंदू 12वेक आनी GCETक पोरू परस 4000 चड भुरगे बसल्यात। वाडिल्ल्या भुरग्यांची वेवस्था करपा खातीर गोंयभर 12 सेंटरांनी परीक्षा दवरल्या। GCET दितल्यांचो आंकडो 50% वाडिल्ल्यान अंदू 2 नवीं सेंटरांय उगडल्यात। मंगळारा सकाळीं भुरग्यांनी पयलो पेपर बरयलो। मंगळारच्यान गोंयभर प्रोफेशनल डिग्री कोर्सां खातीर कॉमन एंट्रन्स टेस्ट परीक्षा सुरू जाली। अंदू वट्ट 5200 भुरगीं परीक्षेक बसल्यात। पोरू 2014 3400 भुरग्यांनी परीक्षा दिल्ली। परीक्षा दिवपी भुरग्यांचो आंकडो सुमार 50% वाडिल्ल्यान अतिरिक्त वेवस्था म्हूण आजगांव DMCची PV कुशे हायर सेकंडरी आनी सांखळेच्या सरकारी हायर सेकंडरीन 2 नवीं सेंटरां उगडल्यात। 12 सेंटरांचेर ही परीक्षा चल्ल्या। मंगळारा भुरग्यांनी पयलो पेपर दिलो। Right after the boards or some gap? Right after the boards. You don't want some time to prepare? No. Why is that? Because we just want to finish it off. There were some questions which I couldn't solve. What would you prefer? The entrance exam just after your boards or with a gap? With a gap will be more, with a gap. And why is that? So that you could get more time to, study for the entrances, because the entrances hold more marks and more weightage than your actual boards. It wasn't so good. I didn't like it at all. Okay. As it is, we hate physics, and on top of that, such papers come. It's very difficult to look at the books again. With some gap. So what do you say? The gap was sufficient enough? Yeah, it was sufficient enough. Tuitions, classes, and yeah, it was nice. प्रुडंटा खातीर नवाज शेख। लायटीची चुकीची बिलां मेळिल्ल्या वा बिलां विशीं कसलोय प्रस्न आसल्यार तो आख्या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाच्या ऑफिसांत रेक्टिफिकेशन डेस्कार सोडोवंक मेळटलो। मडगांवच्या लोकांक 3 म्हयन्याची बिलां बरोबर आनी वाडोवन दिल्ल्यान आमदार दिगंबर कामतीन 20 खात्याच्या अधिकाऱ्यांक वडीर काडले। बिलां दिवपी कंपनी बदलिल्ल्यान बिलां वाडोवन वा चुकीची मेळटात म्हूण खात्यान मान्य केलां। बुधवारा सावन रेक्टिफिकेशन डेस्क सुरू करपाक खातें तयार जालां। गेल्ले काही दीस इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान मडगांव मतदारसंघातल्या लोकांक बिलां दिल्ल्या। थोडी बिलां 85 दिसांची, थोडी बिलां 99 दिसांची, अशी एवरेज 3 म्हयन्याची बिलां, 2.5 ते 3 म्हयन्याची बिलां तांणी दिल्या। बिलां दिता आसतना बिलां भितर भयंकर चुको जाल्ल्यो। म्हणजे ज्या मनशाक म्हयन्याक 500 रुपया बिल येतालें, 3 म्हयन्याचें बिल केलें जाल्यार ताका 1500 ते 1600 बिल येवपा जाय। तें बिल ताका 3500 5000 अशें आयलां। हांवें सगळ्यांक हांकां सांगिल्लें कोणा कोणाची प्रॉब्लेम आसात आनी बिलां म्हाका हाडून हांगा आमच्या ऑफिसान दिवची। आज सकाळीं आमी सगळे कावन्सिलराक घेवन म्हजी सुपरिटेंडिंग इंजिनियर आनी एसिस्टंट इंजिनियर तांचे कडेन मिटींग जाली। आनी त्या मिटिंगे भितर तांकां आमी नजरेक हाडून दिलें की कशा पद्दतीन बिलां रॉंगली दिली गेल्या। तांचे ते म्हणटात की पयलीं जो डेटा तांणी जो कलेक्ट केलो तो डेटा तांणी दुसरे कंपनीन ट्रान्सफर केलो, तांची मिस्टेक जाली, तांचें जस्टिफिकेशन कितें आसा तें सोडून दिलें। पूण आतां एक डिसिजन आज सकाळीं SCA आनी एक्झिक्युटीव इंजिनियर, एसिस्टंट इंजिनियर सगळ्यांनी मानून घेतलां तें की फाल्यांच्यान थंय एक ग्रावंड फ्लोराचेर डेस्क घालपाचो, बिल रेक्टिफिकेशन डेस्क। हें फाल्यां तें सकाळीं हांव परतो चॅक करपाक येतलो। बिल रेक्टिफिकेशन डेस्क थंय घालपाचो, एक मनीस तांचो थंय बसतलो। जो कंज्युमर बिल माय जालें म्हणून घेवन येतलो ताका तो मनीस डायरेक्ट करतलो त्या सब डिविजनाच्या खंयच्या मनशाक वचून मेळप, ताजे कडल्यान बिल रेक्टिफाय करून घेवप आनी मागीर जर तुका इन्स्टॉलमेंट फॅसिलिटी जाय जाल्यार इन्स्टॉलमेंट फॅसिलिटीन पेमेंट करपाक ते परमीट करतले अशें ठरलां। लोकांक हालीं कितेंय बिलां येवंक लागल्यात। वाडोवन दिल्ल्या बिलांचो प्रश्न तडीक लावंक म्हूण रेक्टिफिकेशन डेस्क आनी चड बिलां आसल्यार ते हप्त्यांनी भरपाची सवलत आतां मडगांव बिलां भरपाक येतल्यांक मेळटली। तेजो लोकांक वरां 2 वरां रावपा पडटा म्हणून एट सब डिविजन लेवल आमी आतां तो मातसो अरेंजमेंट केलो, लोकांक त्रास जावपा जाय। अरेंजमेंट कितें केलं तुम्ही? म्हणजे बिलां तेंची घेवन तांकां पेमेंट एक्सेप्ट करून हें करतले। प्लस जे बिलाचो प्रॉब्लेम आसा ताका आमी फाल्यांच्यान रेक्टिफिकेशन कावंटर एक ओपन करतले। प्रुडंटा खातीर सावियो डायस आनी दत्तराज नायक। इंग्लीश प्रिमियर लिगांतले अणभवी रेफ्रींनी ISLांतल्या रेफ्रीक मार्गदर्शन करपाक मुंबय हालींच कार्यशाळा घेतली। 2 दिसांच्या ह्या कार्यशाळेक गोंयचो रेफ्री प्रशिक्षक गोकुळदास नागवेकारूय आशिल्लो। ह्या कार्यशाळेंतल्यान भारतीय रेफ्रीक खूब फायदो जातलो अशें नागवेकाराक दिसता। Seminar that PGMOL who have conducted was really of a high professional nature, by which our Indian referees, assistant referees, and even the assessors will benefit in a long run.
what they have briefed specially to us is how the referees should manage the players professionally, keeping into mind the excitement in the match, players' excitement, entertainment of the match, by which the large number of spectators who have come to enjoy the match. On then taking these two aspects into consideration, how you manage the players at the start or as the match progresses, so that the entertainment part of it and the support part of it, where the spectators are concerned, are not diminished, as well as the match goes on very well, smoothly, and everyone enjoys the match. Referees really have learned actually the beneficial part of it. How in the international matches they should represent. It is the upcoming referees are tomorrow. They are going to play in the international. They are going to officiate in the international matches, and the way they have to go, and the SSS part of it was also covered very nicely. That when we assess them, because SSS also should help them actually whether they have really done good, whether they have faltered. This is the message we have to just give it to our association. So we have also been trained which are the points which we have to touch and how we have to assess, so that we give a correct and the better picture of the referee, taking into consideration the laws of the game and their performance. सेंट आगोस्तीन स्पोर्ट्स क्लबाक हारोवन काकरा स्पोर्ट्स क्लब 29वी रोमियो मेमोरियल इंटरवॉर्ड फुटबॉल सर्त जिखले. नरेंद्र आडकोणकारान निर्णायक गोल मारलो. हे सर्तीत 10 टिमींनी वांटो घेतिल्लो. सर्त बोंदीर असोसिएशनान दवरिल्ली. इतल्याने खबराचित्र हांगाच सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.